पण काल जेन्ना इन्सिडंट घडलो आमचे सेक्रेटरीक मोर्चेचे सेक्रेटरीक मारहाण जाली तेन्ना इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल CMक सोमतेत वचून सांगलें तेन्ना इमिजिएटली त्यांनी एक्शन घेवपाक लायली आनी अरेस्टूय करपाक लायले आनी आयज म्हाका दिसता आमचो ते सेक्रेटरीक डिस्चार्ज दिला। जे हे भायले येतात त्यांच्यांनी पयलीं लक्षांत घेवंक जाय तुमी गोंयान आहात आनी गोंयकारांच्यांनी गोंयचो कायदो आमचो कायदो कितें आहा तो समजून घेवंक जाय आनी मागीर बाकीचे विशय करपाक जाय। कायद्यान जे आहा ते कायद्या प्रमाणे जातले, कायद्या भायर जालें जाल्यार तेका काही प्रोसिजर आहा ते फॉलो करूंक जाय ना की येवन हांगासर दादागिरी धमकी दिवप। कित्याक स्थानिकांक हांगासर काय आयज पळयत आमी मांद्रे मतदारसंघात हे भायले येतात आनी आमच्या लोकलांक त्रास करतात। हे आमी खपोवन घेवचे ना। ऑलरेडी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलेले आहा की ते होम मिनिस्टर आहात आनी हे असले कितें जायत जाल्यार डेफिनेटली तेचेर एक्शन घेतले। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।